मंगळारा IPBची बसका जाली। PLI येवजणे खाला 3 प्रस्ताव मेळयल्यात, जाच्या खाला वट्ट गुंतवणूक 100 कोटी रुपया आणि ताच्या वयर आसपाक जाय। ती एक सकारात्मक चाल आसा म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयल्यात। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची मीटिंग आशिल्ली, वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन जाला। PLI स्कीम जी आमी अनाउन्स केल्ली ताचेर 3 जाणांचो प्रपोजल ऑलरेडी आसा। फ्रॉम द वेदांता ग्लास फायबर कंपनी 3 जाणांचो पॉझिटिव्हली तेजेरूय आसा। इट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट इन स्टेटीज येता। डिटेल तेजो प्रेस नोट जो आपण तो रिलीज करपाक लायता। वेरियस इन्वेस्टमेंट हांगासर करपा खातीरय बी जेंच्यांनी आमकां एप्रोच केला, तितूंतले थोडे प्रोजेक्ट आमी सगळे फायनलायज केला। बट कितली इन्वेस्टमेंट टू द PLI स्किमी खातीर ताचो डिटेल फिगर आनी एम्प्लॉयमेंट कितले जनरेट जाता ते दोनूय म्हज्या प्रेस नोटांतल्यान रिलीज कितले जावंक शकता PLI स्किमीच्या बाबतींत कशें आसा, इवन ऑपॉर्च्युनिटीज आनी इन्वेस्टमेंट ह्या दोनांयचो विचार करून वी आर टेकिंग द पॉझिटिव्ह डिसिजन। इट इज माय बजेटरी प्रॉमीस दोज हू आर इन्वेस्टिंग more than 100 crores in the state and employment, जाल्यार ताच्या खातीर आमी इन्सेंटिव्स जे आसा ते दितले।